As we are approaching Divine Mercy Sunday, there's a new most common question that we are receiving here at the National Shrine of the Divine Mercy. Hi, I'm Father Chris Alar, and that question is, Father, how do we receive the graces of Divine Mercy Sunday promised by Jesus to Saint Faustina? Let's begin by reading what I think is the most important passage in the diary of Saint Faustina. On that day, the very depths of my tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of my mercy. Here it is, the extraordinary promise. Please listen. The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. On that day, all the divine floodgates through which graces flow are opened. Let no soul fear to draw near to me, even though its sins be as scarlet. Wow. Okay, so here it is. First of all, what's the promise? You just heard it. Jesus promises that the soul that's been to confession and receives Holy Communion will be completely wiped away of the two stains that are on our wedding garment, our soul. Those stains are sin and the punishment due to sin. Okay? But Father, how? When there's no open churches, how do I receive this grace? As I said in our video last week, if you are unable to get to confession, paragraph 1451 in the Catechism says that if you make an act of contrition, simply detesting your sins and having resolution to sin no more, and then the intention to go back to the sacrament as soon as possible, you will be completely forgiven of all sins, even mortal. Then we also said if you're not able to receive communion, you make a spiritual communion, just asking God to come into your heart and to receive the grace as if you did receive Holy Communion sacramentally. Again, having the intention to go back to Holy Communion as soon as possible when the churches open up. All right, so you want this grace to be cleansed completely clean of anything you've ever done in your life, you can get it. And the only two conditions our Lord gives are confession, again through an act of contrition, and communion, again through a spiritual communion. And as Father Seraphim says, your soul will never be cleaner other than it was at the moment of your original baptism than it is on Divine Mercy Sunday. This extraordinary promise is for everyone. So tell even your non-Catholic friends, please receive this grace. Why? Because everybody wants to wipe their slate clean. Now you can. Everyone can ask Jesus to forgive their sins. Now's the time. Everyone can receive this extraordinary promise on this one day, the Sunday after Easter. So on April 19th, make a prayer like this. Lord Jesus Christ, you promised Saint Faustina that the soul that has been to confession, I'm unable, but I made an act of contrition, and the soul that receives Holy Communion, I'm unable, but I made a spiritual communion, will receive the complete forgiveness of all sins and punishment. And please, Lord Jesus Christ, give me this grace, and you will receive it, or Jesus' promises are untrue, and nobody is going to make that claim. So this Divine Mercy Sunday, April 19th, do this. I promise you it will be the most important thing you ever do in your entire life. In fact, it could mean the difference in your salvation. And Jesus told St. Faustina, Divine Mercy is mankind's last hope of salvation. Please don't let this grace pass you by. Thank you, and God bless you.
सुरवातेक आमी गीत घेवया A13 पेज नंबर 6. A13 पेज नंबर 6. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेज, एकलोच आमचो देवबा, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं. आनी आयज सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ह्या देव काकुतीच्या आयताराक ही समरमणी करूंक, ही समरमणी आमी वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन ही देव काकलूत आमकां सगळ्यांक मेळूंक मागुया. न्हयच फकत क्रिस्तांवांक पूण सगळ्या धर्मांच्या भावा भयणांक आमी देवाची काकलूत मागुया. आयच्या दिसाक जो सोयेग आमकां आसा, जी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आसा देवाची काकलूत घेवंक, आमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक, ती आमी सगळ्यांनी घेवंक आयज फुडें सरूंक आमच्या पातकाची दूख धरून, तशेंच एकामेका पासत मागून आमी ह्या परबेच्या मिसान आयज वांटो घेवया. हे परबेच्या मिसान वांटो घेता आसतना कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकाक लागून जितलीं जाण आयज पेरिगांत आसात तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण, तशेंच वाटेर जे कोण स्ट्रँडेड जाल्ले आसात तांकांय बेगीन घरा पावय म्हूण, जे ऑथॉरिटीज आसात तांणी हो सगलो वावर बरे भाशेन करूंक आपली जबाबदारी करता आसतना तांणी देवाक जाय ते भाशेन करूंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. आनी हेर सगल्यो वस्तू बरे भाशेन आमकां मेळूंक आनी देवाची काकलूत आमकां सगल्यांक चाकूंक मेळूंक इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमचें जोण एकल्याचें इंतेसांव मीस सुरू करचे आदीं देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तर कसलेय परिस्थितीन म्हज्या सुम्याक म्हज्या देवा अशें म्हणून देवाक आमी उलो मारून देवाचें आसणें अणभवून बाबाटान आनी तशेंच देव काकलूत फुकट आमकां फावो म्हूण न्हय पूण देवाच्या मोगान, कित्याक देव आमचो मोग करता देखून ती आमकां दिल्या. पूण जायते फावटी हे देव काकलुतीची आमी फावो ती परवा करूंक ना, हे देव काकलुतीक आमी धांवून येवंक ना.
असल्या सगल्या आमच्या चुकीचें भोव करून देव काकलुती कडली आमी पयस रावल्या, पातकांत रावल्या, देखून देवाचें बोगसणें काळजांतावन मागुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो ज्ञान सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Shakti, Tacha Ista, Sosari, Sores Mora, Deva, Sori Charaya, Sorbodveda, Deva Bapa, Deva Bapa, Amituka, Vamos Kakoda, Amituka, Dimasa, Tujago, Muy Moma Paso, Amituka, Wakata, Sumya, Jesus Christa, Bapa Cha, Jesus Christ, प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवां परी हांगा तुज्या मंदिरान एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फोड तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटान
तुज्या मंदिरांत तशेंच आपल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कोर म्हूण एका काळजान आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक Amen. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यान भितर सरलोलीं तीन दोन दुतांची घेवंक भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवन कोदींच चुकनासलीं. दोन मनशाचे बिरांत पडलेली आनी दोन दुतां वरवीं पुस्कोल विजमितां आनी खुणां घोडटालीं. भावार्थी सोगलीं एकठांय जातालीं आनी तांचे सोगले बागाक आसले. आपली भाटां विंगतालीं ती विंगतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे पोरमोणे मांडटालीं. एकाच मोनान दिसपोटी तीं देव मंदिरान वेतालीं आनी उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणान वांटो घेतालीं. ती देवाक वखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालें. जांकां तारण मेलचें आसलें तांकां तांचे वांगडा हाडूंक दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर देवाचे ओडुकार. जबाब सर्वेस्पराक जोय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. इस्रायलाच्या पुतांदुवांनी म्हणचें ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्याल्यांनी म्हणचें ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जोय. म्हाका लोकून उडयलो शेवटून मारलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सोडयलो. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांचे तोंबोनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराचे उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराचे उजव्या हातान केलीं वोतीं कर्तुबां. जबाब सर्वेस्पराक जोय. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडला. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब सर्वेस्पराक जोय. भाग्योंत पेद्रूची पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकानी आमचे ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपलीं भुरगीं केलीं. असो आमकां जिवो बरवोसो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावन नजो तसलें सारकें निश्कोलोन कोदींच भावना तसलें. कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोरवण निमाण्या काळार उगडापी जायसोर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातूंत तुमी संतोशान मुरगडटल्यात.
हे पोरी जशें विनाशी भांगर कोसाक लावन तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचें अदीक उंच मोल गोमून येतलें आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाकांनी वडवीक आनी मान मेळटलो. तुमी ताका पळोवंक ना तरूय तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळय नासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां वोट्या आनी मोहिमेन भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगोडटात आनी तुमच्या भावार्थांतलें उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा तोमास म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआवां परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Muima tuka somia. जेजू पुनर्जीवन जाला तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा जी सोमवार आसले थंयचीं दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमयाक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां बक्षतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां बक्षोची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरान आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका पूण भावार दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास धरलोय. पळय नासतना विस्वास धरतात तीं खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणां जेजून शिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात.
पूण जेजू म्हणल्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास धरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणींनो, आयज जे परिस्थितीन आमी आसा सारकीच वेगळी परिस्थिती. पयले पावटी अशें आमकां घडलां. फर्स्ट टायम लॉकडावन. इतले दीस आमी भितर आसात. कशें दिसता भितर रावन? हो प्रश्न विचारपाचो न्हय, कित्याक आमकां सगल्यांक हाचो अणभव आसा. सगलीं आमी भितर रावन वाजेल्लीं आसा. आमचीं तोंडां आंबट जातलीं हो प्रश्न विचारीत जाल्यार पासून. आनी केन्ना काय हो लॉकडावन सोंपतलो, आमी भायर सरतलीं, आमच्या कडेन आदल्या जिविताक वेतलीं, वो ज्यो नव्यो वस्तू आमी आतां करपाच्यो चिंतल्यात त्यो आमी करतलीं, हे कडेन आमी सगलीं चिंतता. सगल्यांक भायर सरूंक जाय. शीस बंद जावन आसले. भिरांतीन आमी एके भिरांतीनूच भितर बंद आसा. शीस जेजूचे जुदेवांचे भिरांतीन बंद जावन रावलेले. कित्याक? जेजूक मारला ते भाशेन आमकांय मारतले. म्हणटच मरणाची भिरांत, कोश्टांची भिरांत तांकांय आसली, देखून बंद, लॉकडावन. ह्या संदर्भान जेन्ना आयज आमी हो देव काकलुतीचो आयतार मनयता, देवाचे काकलुतीची परब, जाल्यार देव काकलूत आमकां मनशांक दवरलेली आसा. सांत फावस्तिना हाका दिश्टी पडून जेजून खेरीत भाशेन मागलोलें हो देव काकलुतीचो आयतार, हो देव काकलुतीची समरमणी करूंक. आनी देखूनच 9 दिसांचो तिका एक कार्यक्रम दिलो, जो शुक्रारा दिसा, गूड फ्रायडे दिसा सुरू जाता आनी 9 दीस नोवेना जाल्या उपरांत आयज आयताराक, म्हणजे पास्कांचो दुसरो आयतार आसा त्या दिसाक ही परब देव काकलुतीची. आनी हे 9 दीस जेजू मागता सांत फावस्तिना लागीं, जशें तिणें आपली डायरीन बरयन दवरलेलें आसा, एक दिसाक एक भाशेच्या लोकांक हाड, डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ पीपल, आनी तांकां हाड म्हणल्यार कितें? तांकां म्हज्या काळजाशी आनी म्हजे हे देव कुरपेशी हाड. आनी हे ओतमे जे तुमी हे देव काकलुतीक हाडटात आनी जांकां ही कुरपा फावो जाता तांकां हांव परो घालचो ना, तांचो ओतमो पिड्यार जावंक दिवचो ना. ह्या जिवितान तशेंच भोव करून मरणाच्या वेळार तांकां हांव सांडचो ना. म्हणटच आमकां हें जिवीत सोंपल्या उपरांत झडटेक उबी रावपाक जाय सगलीं आमी. आनी देवा मुखार जेन्ना आमी झडटेक आसा तेन्ना घडये आमची असोकतायेन आमी चुकलोलीं आसा, घडये तितलें बरें आमी ह्या संवसारांत करूंक पावूंक ना. पूण हे देव काकलुतीक जरी तर आमी धांवून आयल्या, हे देव काकलुतीन आमकां बुडोवन काडल्यान, जाल्यार आमकां हे कास्तींतली देव निवारतलो. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हे शीस जे पयलीं भिरांतीन बंद जावन आसले, पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत भायर सरले. आनीक हें उतर तांणी जायत्या जाणांक परगटलें. आनी हें देवाचें उतर आयकून, जेजू क्रिस्ताची खबर आयकून तो पुनर्जीवन जाला, कशे भाशेन ताणें मरणाचेर जैत वेलां, पातकाचेर जैत वेलां, हें सगळें जाणा जाल्या उपरांत हे काकलुतीक आयलोलीं तांणी मानून घेतलें. आनी जाणी ही काकलूत मानून घेतलोली ती बराबर मेळटाली. उंड्याचे मोडणेंत एकामेकाच्या सांगाताक आपणाचेंच पासून जें कितें आसा तें हाडून दवरतालीं आनी सगल्यांचे गरजेक पावतालीं. पयलीं क्रिस्ती समुदाय जातून कोण भायलो म्हणना, कोण गरीब म्हणून उरोंक ना, कोण भुको उरोंक ना, पूण सगल्यांक ह्या आख्या समुदायाचें, ही कम्युनिटी धाकटीशी गडे जायत, पूण तांणी जेन्ना बराबर येवन हो जेजूचो मोग जिवंक सुरू केलो तेन्ना उंड्याचे मोडणेन आनी देवाच्या उतराचे मोडणेन तांणी जेजू दुसऱ्यांक दिलो.
भाव भयणीनो, हो जेजू जो दुसऱ्यांक दिलो आमकां बागेवन पेद्रू खेरीत भाशेन चीट बरोवन सांगता, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून आमकां नवो जल्म दिला. म्हणटच आमकां पातकांतलीं आनी मरणांतलीं सोडून एक नवो जल्म आमकां फावो केला आनी आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात. आनी कोण बापूय कोण आवय आपल्या भुरग्यांचो मोग करिना? तुमचे मदलीं कोण आवय बापूय तुमच्या भुरग्यांनी चूक केली जाल्यार पासून तांचो मोग करिना? सगलीं आवय बापूय आपलीं भुरगीं कितलींय चुकीचीं आसल्यार पासून तांचो खूब मोग करतात. घडये जायते पावटी देंगशे घालतात, थोडे पावटी 2 बडयोय मारतात, थोडे चिमटेय काडटात, वो घडये इल्लोसो पनिशमेंट दितात. पूण खेरीत भाशेन आपलीं भुरगीं निटायेर उरूंक, तांणी आपलें जिवीत बरे भाशेन सारूंक आनी ती सदां खुशाल आसचे खातीर आवय बापूय आपल्या भुरग्यां सगळें अशें करतात. आमचो देव कितलो करचो ना? तो आमचो बाप. आनी जशें आमकां बागेवन पेद्रून सांगलां, देवान क्रिस्ता सवें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यात. देखूनच आमी कितलींय वसोक्त आसूं, आमी कितलींय पातकी आसूं, आयचो आयतार आमकां खेरीत भाशेन उगडास करता ही देव काकलूत आमचे पासत दवरल्या, कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं आनी देव आमचो मोग करता. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान ही देव काकलूत आनीक बरे भाशेन आमकां दिसती पडटा. खेरीत भाशेन ही देव काकलूत आमी समरंभूंक आमकां साक्रामेंत घडून दवरलेले आसात. भोव करून कुमसाराचो साक्रामेंत आनी पवित्र मिसाची भेट, ह्या दोनूय संस्कारांनी भाग घेवन आमी हे देव काकलुतीक धांवून यो म्हूण आमचे लागीं मागलां. वो आमकां हो सोयेक दिला. आयच्या दिसाक हो डिवायन मर्सी संडे जेन्ना आसा तेन्ना एक कुमसार करून आमी जेन्ना कुमन्यांव घेता तेन्ना सगलीं आमची पातकां आनी आमच्या पातकांक जो पनिशमेंट आसा, जी खास्त आसा, ती सगळीं भोगसून वेता. ही भासावणी हो प्रॉमीस आयज आमकां कुमसार जावपाक सोयेक ना, लॉकडावन जाल्लीं आसात. आयज आमकां मिसाचे भेटेन येवन कुमन्यांव घेवपाकूय सोयेक ना, लॉकडावन आसा. जाल्यार ह्या आयच्या आयताराक खेरीत आनीक एक आमकां सोयेक. आमी ज्या सुवातेर आसा, जशें आमच्या पाप सायबान आमकां कळयल्लें आसा फाटल्या दिसांनी, हें कुमसार जावपाक जेन्ना आमकां सोयेक ना तेन्ना आमी काळजान तावन जेन्ना देवा लागीं बोगसणें मागता, प्युअर एक्ट ऑफ कंट्रिशन, आनी आमी भासावणी करता, आमी परतून ह्या पातकांत पडना जावपाक प्रयत्न करतले हांव म्हूण, तेन्ना आमचीं पातकां देव भोगशिता. आनी जेन्ना आमकां कुमसार जावपाक मेळटलें तेन्ना आमी मागीर कुमसार जावं येता. आयज कुमन्यांव जेन्ना आमकां घेवंक मेळना हांगासर येवन इगोर्जान वचोन, तेन्ना ही मिसाची भेट आमकां संपर्क साधनांतल्यान जेन्ना पावलेली आसा, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, आत्मीक कुमन्यांव, जेन्ना आमी जेजूक सांगता आयज म्हज्यान कुमसार जावंक जायना, पूण हो पडे आसा, खालती चाकर तुजो तुजे लागीं बोगसणें मागता. हें आयज जेन्ना आमी जोण एकलो मागता तेन्ना आमकां बोगसणें आसा. देखून माग बोगसणें, खालती जाव देवा मुखार. कुमसार जावपाक घडये आयज मेळो ना, पूण देवा मुखार खालती जावन तुजी पातकां ओळखून घे, निचेव कर. हे पातकांत परतून पडना जावंक जाता तितलो प्रयत्न करतलो म्हूण. तशेंच जेजू काळजान घे, हांगासर रावन न्हय पूण आसा थंयच. ह्या दिसांनी आमी केलां तशें. आत्मीक कुमन्यांव घेवन जेजू काळजान घे. जरूय म्हाका कुमन्यांव घेवंक मेळना, पूण हांव तुजे लागीं एक जाता. जेजू लागीं हो कुमन्यांव घोड. आयचो डिवायन मर्सी संडे, हो देव काकलुतीचो आयतार, आनीक एक खाशेलेपण ताचें. न्हयच फकत क्रिस्तांव जे कोण कुमसार जातात आनी कुमन्यांव घेतात, हे साक्रामेंत जे घडून दवरलेले आसा जेजून, तातूंत भाग घेवपाक जांकां सोयेक आसा तांकांच न्हय, पूण जे क्रिस्तांव न्हय, जे कुमसाराच्या साक्रामेंतान भाग घेवंक तांकां आजून सोयेक ना, वो कुमन्यांवान भाग घेवंक तांकां आजून सोयेक ना, तसल्यांकूय सगल्यांक ह्या आयच्या आयताराक ही काकलूत दवरलेली आसा. तेंच करूंक जाय. फकत जंय हांव आसा थंयसर जेजू लागीं माग बोगसणें. तुजी पातकां ओळखून घे, दूख दवर त्या पातकांची आनी निचेव कर. नव्यान ह्या पातकांत पडना जावंक जाता तितलो प्रयत्न करतलो, जेजूची कृपा घेतलो. जेजूक
काळजान घे, जरी कुमन्याव घेवंक ना, जरी बावतिजम घेवंक ना, तरी जेजूक आत्मीकतायेन कुमन्याव घेवपाक आयज हो सोयेग सोगल्यांक. तर ही काकलूत तुमच्या शेजाऱ्यांकूय आयज तुमी वाडची, जी कोण तुमची वळखीची आसात तांकांय आयज तुमी वाडची. ही बरी खबर तांकांय सांगची की तांचीय पातकां देव बक्षिता ह्या आयच्या देव काकलुतीच्या आयताराक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकलां, जेजून ही पदवी आपल्या शिसांक दिल्ली, तांकां दिली शांती. जितले पावटी दिश्टी पडटा जेजू आपली शांती तांकां दिता, शांती तुमकां. तरी शांती दिता आसतना ह्या आपल्या शिसांक जेजून सांगलें, पवित्र आत्मो घेयात, जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली, आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात ती तांकां बक्षची नात. खंयचोय आपोस्तल जेजूचो, वो खंयचोय शिश्य जेजूचो, वो खंयचोय याज्ञीक जेजूचो आपणा लागीं जो देवाच्या नांवान बोगसणें मागूंक येता ताका परो घालचो ना, वो तुजें पातक बोगसूंक जायना म्हूण परतो धाडचो ना. आदीं दवरलेलीं रिजर्वड सिन्स आयज तीं सगलीं जाय तीं चडशीं काडून उडयल्या, की ही देव काकलूत सगल्यांक आमकां फावो. आनी जो कोण काळजान तावन देवा लागीं बोगसणें मागता ताची ही सगल्यो जो पनिशमेंट आसा, कास्त आसा, ती काडून उडयली. तर ही पदवी जेजून आपल्या याज्ञिकांक दिल्ली आसा. देखून आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतान वचून हें कुमसार करता आनी बोगसणें घेता. तर आयच्या दिसाक आमी विस्वास धरुया. तोमास जो जेजू आपल्या शिसांक पयले पावटी दिश्टी पडलो तेन्ना आसूंक ना, खरेपणी तो विस्वास धरूंक सोदतालो, पूण जेजून ताका सांगलें, दुबाव धरिनाका, यो पळे, हे म्हजे हात, ही म्हजी कूस, हो हांवूच, भूत न्हू, हो बेस्ती खबर केल्ली खबर न्हू, पूण खरेपणी हांव पुनर्जीवन जालां, मरणाचेर हांवें जैत वेला, पातकाचेर हांवें जैत वेला, आनी देव काकलूत तुमकां दवरल्या. डू नॉट डावट, दुबाव धरिनाका, पूण विस्वास दवर, आनी जो कोण विस्वास दवरता ताका हें जिवीत फावो जाता. तोमासान तें जिवीत मानून घेतलें आनी रोखडोच आपली भावार्थाची उच्चारणी केली, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. आयज आमी कोणूय जावं, खंयच्याय धर्माची जावं, कसलींय मनशां जावं, आमी घोडे मिसाक येतालीं जावं वो मिसाक येयच नासलीं जावं, कोणूय आमी जावं, आयज ही उच्चारणी आमी जण एकल्यान करपाक जाय, जेजू सवे, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. आनी ह्याच देवा कडेन ही काकलूत आमी आयज मागूंक गरज. तर हे देव काकलूत आमी समरमता आसतना भावा भयणीनो एकामेका पासत मागुया. भोव करून जांकां सोयेग ना आयज हें बोगसणें मागूंक, वो हे देव काकलुतीच्या आयताराचे समरमणेन वांटो घेवंक तांचे पासत मागुया. जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात तांकां आयज देव काकलूत पावोवया. आमच्या मागण्यांतल्यान ही देव काकलूत तांकांय फावो जावं. भोव करून जीं कोण कोविड-19 हे पिडेन सांपडलेलीं आसात, आमी आयकून जाणो आंकडो बरोच वयर पावलेलो आसा. 22 लाखांहून वयर लोक आयज आख्ख्या संवसाराक इन्फेक्टेड जाल्लो आसा. कितलींच जाणां सोंपून गेल्लीं आसात, पूण त्याच बराबर जायतीं जाणां बरीं जातात. तरी बरीं जातात तीं आनिकूय जायतीं बरीं जावं, की देव काकलूत ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांक मागुया. जीं कोण असल्या मनशांची सेवा करतात, तांकां आदार दितात, तांकां हातूंतलीं भायर काडपाक प्रयत्न करतात, जिवीत तांचें सगळें पावयतात, तांचे सगळ्या पासत मागुया. ही देव काकलूत तांकांय फावो जावं. आनी हें सगळें करता आसतना पॉलिसीज करूंक जाय, डिसिजन्स घेवपाक जाय. ती आमचो सरकार घेता, जे सरकारी खात्यांनी मनीस आसात, अधिकारी आसात, ते घेतात. जाल्यार तांकां ही देव काकलूत आयच्या दिसाक आमी मागुया. घडये जायते पावटी तेय चुकल्यात, जायते पावटी तांचीय घडये बेसारमाय जाल्या, जायते पावटी हो सगलो आख्खो प्रेशर घेवन तांच्यांनी चिंतूंक जायना. देखून थोडे पावटी घडये तांणी फावो ते निर्णय घेवंक ना. जाल्यार तांकांय देव काकलूत मागुया. तांच्यो कसल्योय चुकी आसत जाल्यार बोगोस, आनी आतां ह्या फुडें तांणी बरे ते निर्णय घेवंक जे देवाक मानतात आनी परजेक बऱ्याक पडटात. देव काकलूत मनशांक पावयता तसले जावंक तांचेय पासत मागुया. आनी सगल्यांची आमची मागणी आमी देव काकलुतीक मुखार दवरून आमची ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. आमकां जण एकल्याक, आमच्या गोराब्यांक आनी सगल्यांक ह्या आल्ताराचेर उबारुया.
देवाचेर आमचो भावार्थ आमी सगळीं आतां आमचो हो भावार्थ सांगाती उच्चारुया. सतमंत देवा, सूर पदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. पयलीं क्रिस्तांवां एका मनाचीं एका काळजाचीं आसलीं आनी बाराबोर मेळून भावपणाचो एकतार सांबाळटालीं, मागण्यांत वांटो घेतालीं आनी उंड्याचे मोडणेन तीं एक जातालीं. आमकां ही कृपा फावो कर म्हूण आमची थोडीशी मागणी सांगाती देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक देवाचे काकलुतीचो अनुभव घेवंक मागणें, देवाचें उतर आनी संस्कार ह्या उपायांची कोळायेन समजोनी दिवंक आनी हे वरवीं पुनर्जिवंत जालोल्या जेजूच्या एकवटान जिवंक दुसऱ्या सवें ती काकलुतीवंत जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोरता तुका. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी कोरोना हे पेस पिडेंतली आमकां वाटोवंक फावत असले उपाय सोदून काडूंक दुसऱ्यांची परिस्थिती मनांत धरून हे कठीण परिस्थितींत फावत असले निर्णय घेवंक बापाचे बोल आनी जानवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोरता तुका. ह्या दिसांनी आमचेर आयलोली परिस्थिती आमी मानून घेवंक पवित्र सभेचे आनी सरकाराचे नेम कायदे तशेंच मार्गदर्शन तत्वां पाळून पुनर्जिवन जालोल्या जेजूचेर भावार्थ आनी बोरवांसो दवरून जिवंक देवाची काकलूत आमच्या जिवितांत अणभवूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोरता तुका. ह्या दिसांनी मागणें करूंक साबार उपाय आमचे सेवाधर्मीक केंद्र तशेंच हेरूय केंद्रां आदार दितात. एक कुटुंब कशें आमी मागण्या वरवीं आमचेर आयलोले परिस्थिती वेळार जेजूक चिकटून रावूंक भावार तिरावन जेजूची नीज पातलांवदारां जावंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोरता तुका. आमच्या गोंयच्या मातधर्म प्रांतांत देवीक काकलुतीचे देवस्वांव परगटपी कार्मेलीत फ्रादी खातीर मागतना देवाची काकलुतीचो अनुभव घेवंक तांणी आपल्या जिवितांतल्या काकलुतीची परगटणी तांच्या कडल्यान जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोरता तुका. आमच्या फिरगोजांनी आनी कॉपेलांनी पाद्री विगाराच्या आनी कॉपेलांवच्या मार्गदर्शनाखाल वावुरतल्या 136 देवीक काकलुतीच्या जोम्याच्या वांगड्यांनी उक्त्या मनान देवाचें उतर तशेंच पवित्र सभेची शिकवण आपणावन काकलुतीची परगटणी करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान
आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ओगीच रावन ह्या वेळार देव काकलुती मुखार दवरुया, देवाची काकलूत मागुया. भोव काकलुतीच्या देवा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर आनी तुजी काकलूत एकामेकाक वांटूंक, एकामेकाक बोगसूंक आनी एकामेका लागीं बोगसणे जोडूंक आमकां तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत घेवया C17 पेज नंबर 35. C17 पेज नंबर 35. मोज्या भावा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोजे विसार पेटोवंक जाता मनशाक. जिवा पसंद करे मनशाक सोडून जिवीत सोडून पोशेन बाबा जेजू सोवें तुका जिवीत मोजे मनशाक सोडून जिवीत सोडून पोशेन बाबा जेजू सोवें तुका जिवीत मोजे. गोवा गोन्यो बारी गोग्यो उन्याक जाता जिवा पसोन मोज्या बाबा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोजे विसार पेटोवंक जाता मनशाक. जिवा पसंद करे मनशाक सोडून जिवीत सोडून पोशेन बाबा जेजू सोवें तुका जिवीत मोजे मनशाक सोडून जिवीत सोडून पोशेन बाबा जेजू सोवें तुका जिवीत मोजे. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोहिमेवन बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्ल्या क्रिस्ती भावार्थ्यां परी तुज्या उतरांतली तीच धर्मदुतांची शिकवण घेवन एकूच उंडो मोडून खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. तर तुजो मोगाचो आत्मो देवून येवं आनी हे वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जीवन पुताची कूड जायशी कर. अशें ह्या आत्मीक पसणान तुजें उतर आमचे जिणेंत सुफळ जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत पोवीत पोवीत
bawaraco sorvespor tu. Povit, 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 bawaraco sorvespor tu. Surganizo sarbolea, tu čas môj bohaj. Surganizo sarbolea, tu čas môj bohaj. Usorgi, tu kazuj zoj. Sorvespor accina jedna taka soy. Sorvespor accina jedna taka soy. Usorgi, tu kazuj zoj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. Jezu melo, Jezu dziwo जाला, Jezu nowian jetolo. Jezu melo, Jezu dziwo जाला, Jezu nowian jetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुजी देव काकलूत चाकूंक सोदतल्या तुज्या सगळ्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देव काकलूत ती केन्नाच चुकोना. देव काकलूत आमकां केन्नाच परो घालिना. देव काकलूत आमकां बक्षिता आनी नवें जिवीत दिता. हेच देव काकलुतीक आमी सगळीं पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान काकलुतीन एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाची शिली संसाराची पाप खातीर आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाप खातीर आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराची पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. देव काकलूत आमकां वांटून दिता ती. येताच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. स्वर्गी हुंडो जेजून दिलो आमकां असलो फावो नासलो.
Jesu जेवण चालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता. तुजो हात लागीं हाड आनी किळ्यांची सुवात पडे आनीक दुबाव धरूं नाका पूण भावार्थ दवर सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळयोवन शिसांक वड आनून भोगलो. ताका पळय नासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या सोऱ्याच्या आनी हांगा एकटवलेल्या भावा भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थान वळखता. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्लीं आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भावा भयणी मदीं व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयज देव काकृतीचो आयतार. सगल्यांक तुमकां परबी हांव दितां. हॅपी फिस्ट. ही देव काकलूत तुमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यान जिवंक तुमकां आयज हो सोयेक जावचो. आनी प्रवचनान सांगलां तशें आयच्या दिसा खेरीत भाशेन सगल्या आमच्या पातकांची आमी बोगसणें घेवंक आनी पातकाक लागून खास्त आसा ताचें बोगसणें घेवंक हो आमकां सोयेक. तर सगलीं हो सोयेक घेवया. तुमचे भोंवतणी आसलेल्या दुसऱ्या धर्माच्याय आमच्या भावा भयणांक हें कळोवचें. आयचो हो दीस देवीक काकलुतीचो आयतार खेरीत भाशेन सगल्या पासत सगल्यांक देवाचें बोगसणें आयज आमी मागूंक जाता. देखून तांकांय हे काकलुतीक उलो मारात, तांकांय ही काकलूत पावयात. आमचे फिरगोजेन आमी आयज 3 वाजता हें मागणें करतले. खेरीत भाशेन हो बोगसण्याचो आक्त आनी दुखीचो आक्तूय आमी करतले. देवा लागीं बोगसणें मागतले. आमच्या फिरगोजेंत आमचो पब्लीक एड्रेस सिस्टम जो घातलेलो आसा ताचेरूय आमी घालपाक प्रयत्न करतले. खेरीत भाशेन आमची ट्रान्समिशन टीम जी आसा तांचे पासत मागात. काल पावस पडून आमची फुनेलां मातशें वयर सकयल जाल्लीं आसात. आमचे स्पिकरूय मातशे वयर सकयल जाल्ले आसात, भायर गायिल्ले आसात ते. तर ह्यो वस्तू सगल्यो वेवस्थीत घालपाक ही आमची ट्रान्समिशन टीम जाय तो वावर करता ह्या दिसांनी. तांचे पासत आयज खेरीत भाशेन मागात. आनी 3 वाजता आमी सगळीं जाता ते भाशेन तातूंत भाग घेवया. तशेंच लायव्ह स्ट्रिमूय जातलें. जांकां हो आमचो आवाज हांगा तावन पावना आमच्या सगल्या फिरगोजकारांक तुमचे पासत लायव्ह स्ट्रिमूय जातलें. सगल्यांनी तातूंत वांटो घेवंक प्रयत्न करचो. दुसऱ्यांनी सगल्यांनी पयस पयस आसलेल्यांनी हातून आमचे बराबर वांटो घेवं येता. देव काकलुतीक आमी सगळीं उलो मारुया आनी देव काकलूत चाकूंक सगळीं तयार जावया. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आमचे फिरगोजेन मीस जातलें, तेंय लायव्ह स्ट्रीम जातलें. ह्या देव काकलुतीच्या आयतारा दिसाक खेरीत पास्कांचो आशिर्वाद आमी घेतले. त्या पयलीं आमचे मागणे आमी देवा मुखार दवरुया. सोर पदवेदार आनी काकलुतसार देवा, सोर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा,
तुज्या आख्खे रचनेचो तुझ्या रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय प्रेमीत मोग करताय संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाडायेन आयकून घे कोनवाडायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाली पेस्त पिडा पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदगतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती पावती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागूं आमी तुजे सरशी तुजे सरशी येता येता हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता तुजे लागीं मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक आमच्या दोतोरांक आनी नर्सिंग आमच्या दोतोरांक आनी नर्सिंग आनी हेर सगलो आनी हेर सगलो बंदोबस्त लोकां पासत करतल्यांक बंदोबस्त लोकां पासत करतल्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावलां मारून तुजे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात दोऱ्याका आशिर्वादाक आमचो जबाब आमेन जावं दी. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलोले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान ओमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. बाबार्था वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावं जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून यात. देव काकलुतीन एकामेकाक न्हाणूंक आनी देव काकलूत चाकूंक जेजूचे शांतीन आनी काकलुतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया K7 पेज नंबर 142. K7 पेज नंबर 142. निर्वागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसली. निराशी दुका भोरीत हांवची तूच सुखे जाली. काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो मोजोळ जेजू जिणेचो सुर्या जेजू काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो मोजोळ जेजू जिणेचो सुर्या जेजू